I1. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भाव भयणानो, आयज प्राचीन कालाचो पयलो आयतार. आयज आमी गोंयांत ध्रुवप्रांतीक चलपाचे यात्रेचो दीस पाळटा. जायत्या आमच्या भाव भयणांनी आयज भोव सकाळीं उठून ह्या भावार्थाचे यात्रेक सांकोल फिरगोजींत वांटो घेतला. हे कोविड-19 महामारेक लागून आमी तांचे भाशेन वांटो घेवंक शकना, पूण ताच्या प्राचिताच्या मोनान आयज आमी आमचे फिरगोजींत वांटो घेतला आनी दर एकल्याच्या आमच्या घरांत तेच मोन सांबाळटल्या. यात्रेकारां कशी ह्या मिसा भेटेंत आमी उतराचे आनी उंड्याच्या मोडणेंत वाडूंक आमचेशी राव म्हूण सोम्याक उलो मारतना आमच्या कोश्टांनी आनी महामारे देवान आमकां राखूं आनी बरोच बोर गोंयांत बरो सरकार मेळून म्हूण सांत जुजे वाजाचे मोजतीन ह्यो आमच्यो गरजो देवाच्या हातांत घालुया. आमी सगळीं यात्रेकारां आमची वाट चलता. तर ही वाट आमची चलता आसतना आमची सांगाता राव म्हूण जेजू लागीं आमी मागता. ह्या यात्रेन ताच्या आसण्यान ताच्या सांगातान चलूंक कृपा आनी बोड मागुया. जायते फावट आमी ताचे सांगाता चलूंक ना, ताचे सरशेली पयस गेल्या देखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणी मागुया. सोम्या जेजू, मिसा भेटेन तूं आमकां एकठांयताय आनी आमी भावार्थान वाडून उतरांच्या आनी बलिदानाच्या सेवा धर्मा वरवीं तुज्या देव जिवितान वांटो दिताय. पूण आमच्या आत्मीची नवसोदणी करूंक भावार्थान वाडोवंक आनी टालण्याचेर झुजूंक आमी प्रयत्न करूंक ना. मिसा भेटेन वेल्यार हाजीर जावंक शिताब्यान वांटो घेवंक देवा उतर आयकूंक नियाळूंक आनी जिविताक लाग आमी पाटी उरल्या. आमकां भोगोस.
मोर्गोरिताचो आयज वाडदीस. ताका बरी भलायकी मागून तशेंच ताचे भयणीक मारिया फेर्नांडिसा हे मीस भेटयला हें ते सावं खातीर मागुया. आनी आमची जण एकल्याची भेट देवाक आमी भेटोवंक आयल्या. देवाक मानता ते भाशेन जावंक तयार जावया. स्वर्गीच्या बापा, पवित्र आत्म्यान बोललो तुजो पूत जेजू स्नान घेतो सोरोण्यांत गेलो. तुवें 40 दिसांच्या उपासान आनी देंवचाराच्या ताळण्या वरवीं ताची परिक्षा जाली आनी तो जैतिमोन जालो. तशेंच आमकांय तुज्या आपणालोल्या भुरग्यांक तूं पवित्र आत्म्यान भरताय आनी आमचे जिणेची दणवण करूंक आनी देंवचारा लागीं झुजूंक आपयताय. हे परिक्षेन आमी तुका विस्वाशी रावूंक आनी जैतिमोन जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याचें आमकां बळ दी. आमच्या सगळ्यांक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सांगाता जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. दुसरे समोर्तीचे पुस्तका वेले वाचप. मोयजेस आपले पोचे कडेन असो उलयलो. उपरांत याज्ञीक तुज्या हातांतलो पांटुलो घेतलो आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचे वेदी मुखार दवरतलो. उपरांत सर्वेस्पर तुज्या देवा मुखार तूं अशें उलयतलोय. म्हजो बापूय जावन आसलो एक आर्मेकार आनी गांव नासतना हांगा थंय तो भोंवतालो. तो इजिप्ताक गेलो आनी थंय आपणा बरोबर ताणें थोड्यांच मनशांक व्हरून एक पोरको मनीस कसो आपलें बिराड केलें आनी थंय त्या मनशाची संख्या वाडोवन गेली आनी ती एक व्हड पदवेदार आनी अगणीत परजा जाली. इजिप्तकारांनी आमकां बरे भाशेन वागयली ना. तांणी आमकां त्रास दिले आनी आमकां चाकरां केली. मागीर आमी सर्वेस्पराक आमच्या पुर्वजांच्या देवाक उलो मारलो आनी सर्वेस्परान आमचो उलो आयकलो आनी ताणें आमचे दोग कोश्ट आनी गुलामपण पळयलें. तेन्ना सर्वेस्परान आपले पदवेन आनी बोलान आनी व्हड भिरांतीचे ओचोऱ्यां आनी अजापां करून आमकां इजिप्तांतली भायर काडली. आमकां हांगा हाडून हो देस ताणें आमकां दिलो. ह्या देशांत दूद आनी मोव व्हांवता. आतां सर्वेस्परा, जी जमीन तुवें म्हाका दिली तिचें पयलें फळ हांव हाडटां आनी तुमी तें फळ सर्वेस्परा तुमच्या देवा मुखार दवरतल्यात आनी ताचे मुखार तुमी सोरपोट पडटल्यात. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक जबाब. आकांताक म्हाका पाव सर्वेस्परा. म्हणुया, आकांताक म्हाका पाव सर्वेस्परा. जो मनीस भोव वर्त्या देवाक शेरोना येता आनी सोर पदवेदाराचे सावलेक बिराड घेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो खिलो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब. आकांताक म्हाका पाव सर्वेस्परा. तर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तोंबू सरशें पिडा पावचीच ना. खंयचोरूच तूं वेशी तुका राखूंक ताणें आपल्या दुतांक हुकूम घाला. जबाब. आकांताक म्हाका पाव सर्वेस्परा. फातराक तुजो पांय आड्डोल ना जावं आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून दवरतले.
सर्पाचेर आनी फुशऱ्यांचेर तूं चलयतलोय, शिनवांक आनी नागांक तूं मोस्ततलोय. जबाब: आकांताक म्हाका पाव सर्वेस्पराक. तो मोगान म्हाका चिटकून रावता देखून हांव ताका निवारतलों. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलों. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलों. आकांताक हांव ताच्या सांगाता आसतलों. हांव ताका वाटायतलों आनी व्हड करतलों. जबाब: आकांताक म्हाका पाव सर्वेस्पराक. बागेंत पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. भाव भयणांनो, समूत कितें शिकयता? शोभ म्हणजे आमी परगट केला त्या भावार्थाचो सोब तुमकां एकदमूच लागीं पावला. तो तुमच्या पोंटाचेर खेळटा आनी तुमच्या काळजांत रिगला. जेजू सोमी म्हूण तुज्या वोटांनी उच्चारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलेल्यांतलो जिवंत केलो म्हूण काळजांत ताण सोतमानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजांत तावन सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. वोटांनी उच्चारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरता ती सोगलीं कधीच लोजेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जिडेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगळ्याचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब ग्रेस्त तो, कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारता तितल्यांकूय तो तारण मेळटलें. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. उंड्याच्या वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. लोका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. पवित्र आत्म्यान भरोन जेजू जॉर्दनांतान परत आयलो आनी आत्म्यान ताका वरण्यांत व्हेलो. थंय 40 दीस भर देंवचार ताका नाडीत आसलो. त्या दिसा पोटी ताणें कांयच केलें ना आनी तो दीस जातोच ताका भूक लागली. देंवचारान ताका म्हणलें, तूं तर देवाचो पूत, ह्या फातराक उंडो जावंक आज्ञा कर. पूण जेजू ताका असो परतीपाड केलो. पवित्र पुस्तकार बरयलेलें आसा तें हें, उंडोच खावन मनीस जियेना. उपरांत देंवचारान ताका ऊंच जाग्यार व्हेलो आनी एकेच घडये भितर ह्या संवसारांतलीं सगळीं राजा ताका दाखोवन म्हणलें, हे सगळ्या राजांची पदवी आनी महिमा हांव तुका दीन, कित्याक हें सगळें म्हजें स्वाधीन केलां आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांव तें दितां. तूं म्हज्या पांयां पडशी जाल्यार हें सगळें तुजेंच जातलें. तेन्ना जेजून परतीपाड करून म्हणलें, बरयलेलें आसा, तुज्या सर्वेस्परा देवाक तूं नमस्कार करतलोय आनी ताकाच तूं बसतलोय. मागीर देंवचारान ताका जेरुसलेम व्हेलो आनी देव मंदिराच्या कोर्सार उबो करून ताका म्हणलें, तूं देवाचो पूत जाल्यार हांगातान सकला उडी मार, कित्याक बरयलेलें आसा अशें,
तुजो सांबाळ करूंक तो आपल्या दुतांक तुजे विशीं आज्ञा दितलो आनी आनीक एक सुवातेर तुजे पांय फातराक आडलो ना जावंक ते तुका आपल्या हातांनी उखलून दवरतले. पूण पोर्तिपाळ करून जेजून म्हणलें, म्हणलोलें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करून आई. आनी सगल्या बासांनी ताका नाडल्या उपरांत देंवचार नेमलोलो वेळ पावसर ताचेर सरशिलो कोडसरून गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो, प्राचीन काळांत आमी भितर सरल्या आनी लांब दीक हो प्राचीन काळ 40 दिसांचो. कुरपेचो काळ तयारी पास्काचे पोरबेक कोची हो काळ. आनी हे भाशेन ह्या काळांत आमी जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ करता. कोण भाशेन ताच्या जिविता कोश्टा मोरना वरवीं ताणें आमकां जैत हाडले ते आमी समोरूंक तयार जाता. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो, आयज केरीत भाशेन आमच्या दिवसेसीन आमी सगळीं यात्रेकारां पिलग्रिम्स ह्या संवसारांत आमची वाट आमी चलता. तरी आमची वाट चलता आसतना घोडे जिन्सां तरेच्यो थाळण्यो आसतल्यो आनी आसतात. तशें आमी आयच्या पयल्या वाचपान अशेंच पळयता. इस्रायल पोरसां 40 वर्सां लागलीं बासायलेल्या देशांत पावपाक. आनी ह्या 40 वर्सांनी इस्रायल पोरसांक जायते तरेचे त्रास अनुभवले. देवाचेर पर्यान गुणगुणली, देवाचेर पर्यान अविस्वासी जाली. आनी हे भाशेन हे पोरचेक बासायलेल्या देशांत पावसर जंय दूद आनी मोव व्हांवताले त्या गांवांत देवान तिका पावयली. 40 वर्सांची यात्रा तांची. 40 वर्सां ही इस्रायल पोरसां देवान तिका आपली कशी चलयली. जिन्सां तरेच्या तांची परिक्षा जाली जिवितांत. देवाचेर विस्वास दवरूंक जायते फावटी चुकली, देवाक अविस्वासी जाली. पूण तरी आसतना देवान तिका सांडूंक ना. देव तिचे सगळे विस्वासी जालो आनी बासायलेल्या देशांत तिका पावयली. देखूनच म्हणटा आयचें वाचप, देवान दिल्लीं फळां एके बास्केटीन घालून ताणी देवाक भेटयली. कित्याक हे सगळें देवान तांकां फावो केलें देखून देवाक आर्गां दिता, देवाक आपली भेट करता. आनी तशेंच तांकांय म्हटलें, तुमी देवाचेर विस्वास दवरात. हें देवान सगळें तुमचें ताय केलां देखून देवाक आर्गां दियात, देवाक दिनवासात. आनी हे भाशेन ती इस्रायल पोरसाक देवाक दिनवासूंक पावली. आनी आयच्या शुभ वर्तमानानूय आमी पळयता जेजूची यात्रा. आनी जेजूची यात्रा जेन्ना ताणें पवित्र स्नान घेतलें, पवित्र आत्म्यान तो भरलो आनी ताची यात्रा सुरू जाली. आनी ताची यात्रा म्हटल्यार मनशाक सोडोवपाची यात्रा. आनी यात्रा ताच्या जिवितांत सुरू जाली. आनी 40 दीस ताका एके भाशेन ताची यात्रा चलता आसतना ताची परिक्षा जाली. देंवचार ताका ताळण्यांत घालता आनी ताळण्यांत घालूंक देंवचार वावुरता
पूण पवित्र आत्मो ताचे सोबे आसलो, पवित्र आत्म्यान भरलेलो तो, त्याच बरोबर पवित्र आत्म्यान ताचे जिविताची यात्रा करूंक ताका आदार दिलो. आनी जशे परी देंवचार ताका ताळण्यांत घालूंक वावुरलो, जिन्सां तरेच्यो ताळण्यो, 3 तरेच्यो ताळण्यो आमी पळयता. फातरांचे उडे कोर, सगलीं राजा तुका दिता, म्हाका नमस्कार कर. हें सगलें वयतान उडी मार, तुका कांयच वायट जावंक दिवचें ना, तुजे पांय फातरांचेर आडलूंक दिवचें ना. देव तुका राखतलो, सांबाळटलो आनी सगलीं राजा हांव तुका दितलो. अशें देंवचार जिन्सां तरेन ताची परिक्षा करता. आनी हे परिक्षेन जेजू जैतिमोत जाता. ताणें आपलो विस्वास देंवचाराचेर दवरूंक ना, पूण आपलो विस्वास देवाचेर दवरलेलो. देवाच्याच उतरांतल्यान तो देंवचार ताका नाडूंक सोदतालो आनी देवाच्याच उतरांतल्यान जेजून ताका जबाब दिलो. मनीस उंड्याच वरवीं जियेना, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या उतरा वरवीं जियेता. तशेंच एकाच देवाक नमस्कार करचो, ताणें देंवचाराक नमस्कार करूंक ना. वयतान उडी मारून देवाची परिक्षा करूंक ना, पूण सगल्या ताळण्याचेर जैत व्हरूंक ताचे सांगाता पवित्र आत्मो आसलो आनी पवित्र आत्म्यान भरलेलो देखून आनी पवित्र आत्म्यान ताचें जिवीत चलयलें देखून ताणें देंवचाराच्या सगल्या ताळण्याचेर जैत व्हेलें आनी तो जैतिमोत जालो. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो, आमची यात्रा आमी आयज हो यात्रेकाराचो दीस कसो आमी समोर उरला आनी आयचो विशय आमी विचून काडला. यात्रेकारां आमी उतराचे आनी उंड्याचे मोडणेन वाडूंक आमचेशी राव सोम्या. आमच्या जण एकल्याच्या जिविताची यात्रा जल्मा दिसांतान सुरू जाता, ती मरो पर्यंत चालू आसता. आनी ह्या यात्रेन देंवचारूय आमकां जिन्सां तरेनी नाडटा. तशें आतां ही गॅर चालू आसा, 11 दीस जाले. हे गॅरान कितलेंच निसणटण जाल्लें घडये आमी टिवीचेर पळयलां, न्यूजार पळयलां. कितलीं बिल्डिंगां मोडल्या, कितले मनीस मेल्यात, कितलें इबाड जालां तें आमी पळयलां. देखूनच पाप साहेबूय आमकां म्हणटालो, ही देंवचाराची ताळणी. ह्या राष्ट्रपती पुतिनाक घडये देंवचाराची ताळणी, तांचेर आक्रमण करूंक आनी तांचें निसणटण करूंक. तर हे भाशेन घडये आमी जायते फावट देवाच्या ताळण्यांक बोली पडटा. ज्यो देंवचार जिन्सां तरेन घडये आमकां नाडटा आनी आमची परिक्षा करता. तर असल्या जिन्सां तरेच्या ताळण्यांक आमी जैत व्हरतले जाल्यार आमकां जेजूची गरज. तशें आमी म्हटलेलें आसा, उतराचे आनी उंड्याचे मोडणेन वाडूंक आमचेशी राव सोम्या. उतराचे कित्याक देवाच्याच उतरान ताणें देंवचाराच्या ताळण्याचेर जैत व्हेलें. हे भाशेन देवाचें उतर आमकांय जण एकल्याक शिडकायता, जण एकल्याक देवाच्यो वाटो आमकां शिकयता, देवाचे वाटेन चलूंक आमकां आपयता. तर आमी देवाच्या उतराक विस्वाशी रावंक गरजेचें. तशेंच ह्या देवाच्या उतराक देव दिल्लें उतर विस्वाशीपणी सांबाळटा. देवान केल्ली बासावणी इस्रायल पोरसेक तिका बासायलेल्या देसान पावयली. फुडें इस्रायल पोरसां देवाचेर गुणगुणली, देवाचेर पोरतली. पूण तरी आसतना देव आपल्या उतराक विस्वाशी रावलो आनी बासायलेल्या देसान तांकां पावयली. जंय दूद आनी मोव व्हांवता तो देस तांकां फावो केलो. तशेंच आमी पळयता जेजूच्या जिवितान जेजून
देंवचाराच्या ताळण्याचेर जैत वेले तेच देवाच्या उतराच्या बोळान ताणें ताका जबाब दिले आनी हे तरेन देंवचाराच्या ताळण्याचेर तो जैतिवंत जालो. प्रिदीच्या बाबा म्हणिलो आमकांय हे तरेन ही वाट चलता आसतना जिन्सा तरेन आमची परिक्षा जाता, जिन्सा तरेन आमकां देंवचार नाडटलो आनी हे भाशेन ह्या देंवचाराच्या ताळण्याचेर आमी जैत व्हरतले जाल्यार गरज आसा आमी देवाचेर पूर्ण भवार्थ विस्वास दवरूंक. हेंच आमकां हेच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलो रोमकारांक बरयलेले चिटींतल्यान सांगता. समोट कितें शिकयता सोब म्हणजे आमी परगट केला त्या भावार्थाचो सोब तुमकां एकदमूच लागीं पावला. तो तुमच्या ओंठांचेर खेळटा आनी तुमच्या काळजांत रिगला. जेजू सोमी म्हूण तुमी ओंठांनी उचारशात जाल्यार आनी ताका देवान मेल्ल्यांतलो जिवोन केलो म्हूण काळजांत तान सोत मानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजांत तान सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंठांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. तर कांय बरो संदेश आमकां दुसऱ्या वाचपांतल्यान मेळटा. तर आमची सोडवण करतलो एकलोच देव, देखून देवाक विस्वाशी रावया. आमकां तारण दितलो तो एकलोच जेजू सोमी, तर ताचेर आमी सोत मानुया आनी ताका आमी सोत मानता जाल्यार आमचें तारण जातलें. ताचेर विस्वास दवरता ती सगळीं केदींच लोजेक सांपडची ना अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच ज्युदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच ओंतोर ना जाली, कित्याक सगल्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त तो, कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारता तितल्याकूय तारण मेळटलें. तर कितें तुमकां जिन्सा तरेचे वाटेक यात्रेकारां कशी आमची वाट चलता आसतना जिन्सा तरेचे अडचणी आमकां येतल्यो, जिन्सा तरेचे कोश्ट आमकां मेळटले, जिन्सा तरेच्या हाल उपद्र्यांक आमी सांपडटल्या. पूण आमकां तर देवाचेर जेजूचेर भावार्थ आसा आनी आमी तर ताका उलो मारता, तो आमच्या उल्याक जाप दितलो, उल्याक पावतलो आनी आमकां सोडयतलो. असलोच विस्वास धरून देवाचेर जेजूचेर आनी पवित्र आत्मो जो आमचे सवे आसला ताचे बोरतेन जिन्सा तरेच्या वायटाचेर ताळण्याचेर जैत व्हरुया आनी हे जैतिवंत आमी जावंक पावतले. तर आमचे यात्रेन आमी एकसुरीनात देव आमची सांगाता आसा आनी आमची यात्रा आमी चलता आसतना देव आमकां 2 भासांचें जेवण वाडटा. एक जावन आसा देवाच्या उतराचें जेवण, दुसरें जावन आसा जेजूचें कुडी रोगताचें बलिदान. आनी ह्या जेवणा वरवीं ही आमची यात्रा ह्या संवसारांत चलता आसतना तो आमकां घटाय दिता, बळ दिता, आमी जैतिवंत जावं. जिन्सा तरेच्या ह्या संवसारी ताळण्याचेर पदवेचेर जिन्सा तरेचे ह्यो ताळण्यो ज्यो आमकां वायटाक पावयता, निसणपणाक पावयता, तातूंतली तो आमकां निवारूंक शकता. तर हेच भाशेन आमी देवाचेर विस्वास दवरून आमची यात्रा करूं आनी देव आमचे सांगाता आसा म्हूण भावार्थान सोत मानीत तर आमकां कसलेंच वायट आनी ओतरूस्त आमचेर येवचें ना. असल्या थीर भावार्थान जियोवंक आमकां जण एकल्याक ह्या पिराचीत काळांत करपा मागुया. उबी रावया आनी आमचो भावार्थ एकाच देवा सोवे आमी जिवो करुया. सत मानता देवा, सौर पदवीदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोजनारा आनी जेजू क्रिस्ताक अशा एकल्याच पुताक आमच्या सभ्यांक
तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समोलो आंकवार वरवीं ताणें सजमलो पोंच काळ ताणें कोस सोंसले ताका कुसात चडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो शिवोन जालो स्वर्गांत चडलो चोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची आनी गायल्याची मुसुली करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक कोण सभेक भक्तांचो एकता पात्राचें भोगसण फुडेचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमची जोण एकल्याची ह्या संवसारांतली यात्रा करता आसतना आमी जात्रेकारां कशी जेजूक सांगलां आमची सांगातार राव आनी उंड्याचे मोडणेन तशेंच देवाच्या उतराच्या उजवाडान ही यात्रा कर तीच कृपा आनी बोड मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमच्या धोर्मीक वडिला पासत मागुया. देवान दिल्ल्या आपण एकतांनी विश्वासी रावून सोमीत पोरजेक भावार्थाची वळख दिवंक आनी हे भाशेन देवाचो आमचेर भावार्थ आनी गोड सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. सरकारा फुडारी पासत मागुया. धर्मामध्ये एकवट शांती आनी एकचाराचो मोल रचून हाडटलो बरो सरकार आमकां फावो जावंक आनी हे भाशेन शांतीन भरलेल्या आमच्या जिवीत जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आयची ही भावार्थाची यात्रा वरवीं आमचो भावार्थ देवाचेर अदीक गोड आनी सांज सुजेवाची भक्तीची अदीक वाड जावंक पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. भावार्थान देवा लागीं मागल्यार देव आमकां दितलोच असल्या विस्वासान वेगवेगळी आमची पिडा प्रश्न संकोश घेवंक आमी हांगा आयल्या. जिव्या भावार्थान आमची जिवीत देवाच्या हातांत घालून पुरो पोर म्हूण देवा लागीं मागुया. इकरा दीस जाले गैर चालू आसा खेरीत भाशेन झुजांत जोखमी जाल्यात आनी जिन्सां तरेचे निर्वाशीपण भोगता ह्या शारांतलो लोक भायर सरून गेला आपलो जीव राखूंक सांबाळूंक आनी निर्वाशी जाल्यात तशेंच तांचे यात्रेन जेजू तूं तांकां सांगात कर तांचे सांगातार राव आनी उतरान आनी उंड्याचे मोडणेन तांकां गोठाय दी तांची मागणी आयकून घे म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. C1 Kami
म्हज्या बाबा म्हणिनूय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मरण आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमच्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सोर पदवेदार आनी भोव काकुत्सार देवा, बोलीस बावल्यान ओजापां विजवितां करून तुजे पोरशेक तुवें इजिप्तांतली दोयन सोडयली आनी दूद आनी मोव व्हांवतल्या देसान तिका पावयली. तुज्या दोयाळ मोगाचे ओदीक व्हडा ओजापान तुवें आमकां पातकांतली सोडयली आनी तुजे देवीक जिवीत आनी मोग व्हांवतल्या देसांत पावयली. हे तुजे उपकार आठोवन आमची दानां तुजे मुखार आमी हाडटा आनी तुजें संपूर्ण मोंदोन करूंक ती तुका भेटयता. बोलेपणान ती तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमची सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काळे आनी सोर ताय, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. 40 दीस कुडीची भूक आनी तान बागूय नासतना तांणी आमची 40 दिसांची भोगती आपल्या उपासान पवित्र केली आनी पुर्विल्या सोरपाचे सगळे फास काडून उडोवन खोटेपणाचें आमटें पयस करूंक आमकां शिकयलें. अशें पास्काचो गोठ फावो त्या मनान समोरुमून ह्याच पास्कान आनोदान आमी सासणांक वांटो घेवंक पावतल्या. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोन तरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवास सोन तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक पिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी कोराचे रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतले. हे म्हज्या कुडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा मणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज आपलो वाडदीस समोर अमतेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारी देवाची माई सांगती तिचे पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्मदुतां आनी सरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोद्दोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या जिविताचे यात्रेन देवाचेर पावाड धरून देवाक आमी आमच्या संकोश्टांनी आल उपद्रांनी सोदता आनी उलो मारता तेन्ना तो आमच्या आदाराक पावतलो. ही खात्री आमकां हेची वाचपां दिता. तर असलेच विस्वासान देवाचेर आनी तशेंच देवाचेर विस्वास दवरून आमची फुडलीं पावलां मारूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचे बापा सर्गेच्या
तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी पोरवाशान ओथरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर वाकांतांतली वाटाय कित्याक रासोती पोटवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या दोरगदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया असतो जेजू 40 दिसांची यात्रा वरोण्यांत करता आसतना देंवचार ताका नाडटालो ताची परिक्षा करतालो पुण्यात जेजू पवित्र आत्म्यान भरलेलो देखून पवित्र आत्म्यान ताका वरोण्यांत व्हेलो आनी देवाच्याच उतराच्या उसवाडान ताणें देंवचाराचे ताळण्यांक फुडो केलो आनी जैत व्हेलें ह्याच ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्याक त्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना खंयच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली D11.
प्रार्थुया. सौर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, जेजो आमचो सोडवणदार आनी इस्वोर म्हूण काळजांत तान सोत मानून आमी ओंठांनी उचाल्ला. ताच्या कोस्तां मोरना आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां गुलामपणांतलीं सुटोवन तूं बोगसणे आनी सासणेक जिवीत दिताय म्हूण बाबार्थ दवरून वेगवेगळ्या धोंद्या बेसांची आनी वेगवेगळे स्थितीक गोतीची जावनूय एका मोनान आनी एका काळजान ह्या सोडवणेच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं हो प्राचीत काळ सुफोड करूंक आमच्या सोडवणदाराच्या सुभाम देण्यांनी आमा सोमेस्तांक भोर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बसूया. आयच्या मिसाची मांडावण आनी तयारी केल्या सावत सायबिणीचो समुदाय. मिसा उपरांत PPCची जमात आसतली. सगल्यांनी चुकय नासतना हाजीर जावंक मागता. आनी जशें पर्यायच्या PPCच्या जमातीन एक भाग म्हटल्यार फाब्रिकाची नवी कॉमिटी येवची आसा. ताका तुमची नांवां सुचोवपाक, नांवां दिवपाक
तुमकां दिसता कोणूय बरें काम करतलो आनी तो तर मानून घेवंक तयार आसा, ताचे लागीं विचारचें पडटा. इश्टेत नांव दिल्यार जायना, कोणाचें नांव दिल्यार जायना. बरें मनीस आमकां जाय. अदीक करून फाब्रिकाचो हेटोनी म्हणटा तो सगळें भाटा बेसाची राखून सांबाळ करूंक बरो मनीस जावं. जाणवायेन बोल्लोलो जशें कोणाकूय काडूंक जायना. बरें क्रिस्तांव विचून कसल्यांक कोणाक विचून काडूं येता गेले फावट आमी सांगलेलें. बरो क्रिस्तांव मनीस, कॅथलीक मनीस जो हांगासरूच रावता ह्याच गांवांत आनी जो बरो वावर करतलो, तो इगोर्जेचे कुशे पोरमोणे आनी कायद्या पोरमोणे चलतलो, तसलो मनीस तुमी तुमची नांवां सुचोवची पॅरिश कावन्सिलांतल्यान. सांजे 5 वाजता मीस इंग्लिशीन. येता त्या आयतारा सांतोस पासूस आमच्या पिरगोचेन कादार कुरीस. तर सकाळीं मीस आसचें ना येता त्या आयताराक, सांजे इंग्लिशीन मीस आसचें ना, पूण सांतोस पासूस सांजे 5 वाजता मीस आसतली, पास आसतलो. मंगळारा दीस सकाळीं मीस ना, सांजे 5:30 वाजता. शुक्रारा दीस 5:30 वाजता सांजे कुसाची वाट. सकाळीं मीस ना आनी उपरांत मीस आसतली. येता त्या सोनवारा दीस आत्मीक तयारी कशी, जेन्ना आमी खोरेजमान आसा, प्राचीत काळान आसा, कुमसार आसतली सांजे 7 वाजता. 7 ते 8 कुमसार आसतली. आदींच फुडें तुमची तयारी करपाक पास्काचे पोरबेक वो सोयेक आनी बरे भाशेन पासांत सांतोस पासांत वांटो घेवपा खातीर. दोग पाद्री येतले बायले तर कुमसार करून ह्या प्राचीत काळान अदीक मागण्यांत आनी अदीक जेजून दिल्लीं आख्यारां जावं मागणे, उपास, दोणवण जावं भीक घालप, चॅरिटी करप, ही आमची असली कामां, असली आमची दयाळ कोरण्यो ह्या समयार करुया. येता तो आयतार प्राचीत काळाचो दुसरो आयतार. पाप साहेब फ्रांसीस पाप साहेब जाल्लो 2013 वर्सा. ताची 8 वर्सां मोत्ता, 8th एनिवर्सरी. तेचे खातीर मागुया. सगळे कॉफ्राराची वांगडी आसात ते माडावळ करतले. ही ते साव फाब्रिकाचे, पूण कॉफ्रारीचे वांगडी सगळी माडावळ करतली उत्सवाची. आनी हेरांय लोकांक आमी भाग घेवंक दितले हांव मिसाचे भेटेन. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन पयल्या मिसार सकाळीं 4050 रुपया, सांजे मिसार 2440 रुपया, सगळे मेळून 6490 रुपया. आयज मीस जाल्या उपरांत आधार हेल्प डेस्क आसतली. थंयसर त्या हॉलांत थंय आधार हेल्प डेस्क म्हणल्यार मोबायल लिंक करतले आधार कार्डाक. तशेंच भुरग्यांक 5 वर्सां खाला आसात आधार कार्ड करूंक ना, तांकां एनरोलमेंट करपाक, तांचें आधार कार्ड करपाक तुमकां सोय मेवतलो. देखून वचोन सांगचें लोकांक खंयसर आयज आधार हेल्प डेस्क हांगा आसा म्हणून आमचे इगोर्जेन येयल्ले आसात, येतले. तशेंच कॉन्फ्राराची जनरल बॉडी मिटींग आसतली 20 तारखेर मार्चाचे. पयले मीस जाल्या उपरांत नांव दिवपाक कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांक. कॉन्फ्रारी मदलेंच तांचें नांव सुचयतले आनी ती मागीर आमी बिस्माक धाडटल्या आनी बिस्मान तांकां एपॉयंट करतलो कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांक. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर
आपलो आशीर्वाद घालूंक आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे गौरवकार आय 9